दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मोगाच्या वीक्षकांनो, परत एक फावटी दिव्यावाणी लाईव्ह चॅनलाच्या विशेष कार्यक्रमाक तुमकां मोगाचो स्वागत. आज परत आमी सांगात मेळ्ळ्या मनादीक दोतोर प्रतापानंद नाईक हांच्या संगी एक विशिश्ट विशयाचेर संवाद चलोवंक. आनी आज आमी संवाद चलोवचो विशय जावन आसा भक्तीक जागे. शब्द विशेष जावंक पुरो, पूण हाच्या फाटल्यान आजची माहिती विशेष जावन आसा. आनी तशेंच आयच्या ह्या कार्यक्रमाक आमच्या संगी हजर आसात आमच्या मोगाचे बाप प्रतापानंद नाईक. फादर, तुमकां सर्व आमच्या वीक्षकाच्या नावे ह्या कार्यक्रमाक मोगाचो येवकार आनी स्वागत. देव बरें करूं. हे दवरत हांवें सांगलें आयचे कार्यक्रम विशिश्ट कार्यक्रम आनी विशय जावन आसा भक्तीक जागे. भक्तीक जागे म्हणटना जायते विशयाचेर आमी संवाद चलोवंक साध्य आसा, पूण वेळाचो अभाव आसा. देखून गरजेच्या विशयाचेर मात्र आमी आतां एक जाणवाय बरीत तुमचे तो थोडी उतरां आमच्या वीक्षकां संगी वांटून घेवंक आमी तयार जाता. फादर, भक्तीक जागे ह्या विशयांत तुमी कितें म्हणटात? पळया, आमी भक्तीक जागे म्हूण आमी कोण म्हणटा? आमी म्हणटा सगळो संवसार जर असलो देवान तो पवित्रच, कित्याक देवाक तें बरें दिसलें. म्हणटच हो जागो पवित्र, हो जागो अपवित्र अशें देवाच्या नदरेंतल्यान ना, सकट पवित्र. असो दी. आतां अरे एक कुटुंब ज्या मठांत ती रावता तो जागो पवित्रच, कित्याक थंय ती मागणें करतात, देवाचेर विस्वास दवरून आसात. देखून एक घर, एक कुटुंब सयत पवित्र जागो, हे पयलीं आमी समजून घेवंक जाय. आतां आमी क्रिस्तांवांच्या लोकांची उलया. आतां क्रिस्तांव कुटुंबांत गेल्यार एक आगतारीचें फूड म्हूण आसा, थंयसर ती मागणें करतात दिसाक. कांय जाणां दिसाक 2 फावटी करतात, सकाळीं आनी सांजेर. थोडे जाणां सांजेर करतात. जावं, पूण एक मागण्याक वेळ आसा, मागणें करतात. म्हणटच तो जागो पवित्र, घरच पवित्र जाता. तें सोडून मागीर आमकां थोडे पवित्र जागे आसात. देखीक इगर्ज आसा. इगर्जेंत आमी सकट क्रिस्तांव लोक येता, मागणें करता, मीस आसा. इगर्ज थोड्या कडेन चड करून गोंयांत तुमी वयशात जाल्यार थंय कोपेलां म्हूण आसात. थोड्या कोपेलांनी आयताराचें मीस आसता आनी थोड्या कोपेलांनी ना. कित्याक तितले पाद्री नात आतां आनी तितलो लोकूय थंय ना आतां. देखून ती कोपेलां आसात, लोक ती सांबाळटा, वर्साक एक कोपेलाचें फेस्त म्हणून करतात. पूण तो पवित्र जागो, ते कोपेल सयत थंय साक्रामेंत ना, पूण केन्नाय लोक टेस्ट करता, मागणें करता. तो एक मागण्याचो जागो जागो तो वय. आनी ताचे सकट खर्च बिच लोकच करता. तांच्या मालगाड्यांनी बांदली आसतली वाड्याक म्हूण कोपेलां, तशें हेर कडेन तितली पळोवंक मेळना. कशें आसा ते खंयचे एका फिरगजेच्या आडळत्याक आसात की ती? वय, थोडी कोपेलां जंय मीस आसता ती फिरगजेच्या हातूंत येतात. ओके, आसात. पूण आनी थोडी कोपेलां आसात थंय मीस आनी कांय ना, ते लोकच ती कोपेलां सांबाळटा, पेंटींग करचें, रिपेर करचें सगळें ते पळयतात. ओके, आसा. बरें, इगर्ज जाली. थंय एक विगार आसता, ताका सहायक, तुमी हाका काजीदोर म्हणटात, गोंयांत ताका कोर म्हणटात. बरें, मागीर येता कथेद्राल. कथेद्राल म्हळ्यार बिस्पाची इगर्ज. खंयची एक इगर्ज बिस्प आपणाची कथेद्राल म्हणून ठरयता. आतां मंगळुरांत जाल्यार रुजायल इगर्ज आसा, ती कथेद्राल. बिस्प थंय रावना, पूण ती बिस्पाची कथेद्राल. उडीप तुमी वेशात, उडपी देशांत बिस्प रावता उडपी शारांत, पूण कथेद्रल आसा कल्याणपूर मिलाग्रेस इगर्ज, ती कथेद्रल म्हळ्यार
बीस साहेबाची अधिकृत इगर्ज, DSCची अधिकृत इगर्ज ती. ताचे उपरांत येतात बासिलिका. आता बासिलिका म्हणटाना सगळ्या संवसारान 4 मात्र व्हडल्यो बासिलिका, मेजर बासिलिका आसात आनी त्यो रोमांत आसात. एक सा पेद्रोची बासिलिका, दुसरी सा पावलाची बासिलिका, रोमा शारांतल्यान इल्लीशी भायर आसा सा पावलाची. मागीर रोमा शारांतच आसची आनी एक म्हळ्यार सायबिणीक भेटयल्ली मेरी मेजर, ती एक आसा. आनी सान जो लातेरान बासिलिका आसा. ह्यो 4 व्हडल्यो बासिलिका. उरल्यो संवसारांत कितल्योश्यो आसात बासिलिका, त्यो ल्हान मायनर बासिलिका म्हणटात. म्हळ्यार सगळ्या संवसारांत आमच्या कॅथोलीक कॅथोलीक धर्माक संबंध जावन अश्यो बासिलिका खाली 4च बासिलिका व्हडल्यो बासिलिका, मेजर बासिलिका 4. तशें म्हणटाना आतां पयलीं आमकां तितलें कांय गुर्तू नासलें, खाली बासिलिका म्हूण मात्र गुर्त आसलें. आतां चडावत जावन आतां फाटल्या दिसांनी आमच्या कर्नाटकांत जाल्यार आनी आमच्या अत्तुरांत जाल्यार बासिलिका म्हूण ते घोशीत केल्यात, पुनशेदा बासिलिका म्हूण ते घोशीत केल्यात. पूण फादर ती मायनर बासिलिका म्हूण सांगता. सादारण कितली मायनर बासिलिका आसूंक पुरो? आतां कितल्यो संवसारान आसात हांव सारकें नेना, कितल्योश्यो आसात. पूण आतां थोड्यो पळयात, हांव मंगळूर देशीचें बासिलिका ना. पयले सुवातेर बासिलिका म्हूण कोण थारयता? ह्या विशयांतच हांव तुमच्या लागीं विचारूंक आसलो, खंयचेय एक बासिलिका म्हणून एक घोशीत करीचे जाल्यार या ठरयचे जाल्यार ताका एक प्रक्रिया म्हूण आसता आनी ताका ताचेच म्हणल्यार एक मानदंड आसता. ह्या विशयांत एक जाणवय आमच्या विक्षकाक. होय, आतां बासिलिका म्हणून मागीर शेवटचो निर्णय रोमांतावन येता, पाप साहेब दिता. आतां केन्ना खंयची एका बासिलिका म्हणटात ती इगर्ज पयले सुवातेर पॅरिश आसूंक जाय म्हणून ना. देखीक पोरण्या गोंयांत बॉन जेजूची बासिलिका आसा, ती फिरगज न्हय, ती एक इगर्ज. तिका बासिलिका म्हणटाले कित्याक थंयसर सांप्रासामेराची रेलीक आसा. लोक येता म्हण ताका एक इतिहास आसा, चरित्र आसा. अशें ताचेर आदारून बीस साहेब विनंती करतात रोमान. ताचेर स्टडी जावन पळोवन ही बासिलिका म्हणाका दिव्येदी हो मान, तो एक मान तो दिवचो इगर्जेक. ताचें अर्थ तशें न्हय इगर्ज म्हणल्यार ल्हान बासिलिका व्हड तशें कांय ना. जो जेजू इगर्जेंत आसा, साक्रामेंत आसा न्ही ते, तोच जेजू बासिलिका त्याच मापान कॅथेड्रलांत ती आसा, बासिलिकांत ती आसा. हें पयलें. तो एक मान बासिलिका एक त्या इगर्जेक दिल्लो मान, कित्याक ताच्या फाटल्यान एक इतिहास आसा. आतां मंगळूर देशीचेंत बासिलिका ना, उडपी देशीचेंत अत्तुरांत सान लॉरेन्साची बासिलिका आतां आयल्या वरदेर. कित्याक कितलींशीं वर्सां थावन लोकान त्या जाग्यार भेट दिला आनी त्या लोकांक त्या जाग्या कडेन संबंद आयला. ताका धर्म जात कांयच लागना. लोक येता, क्रिस्तांव लोक जालोच, हेर धर्माचो लोक येता. एक पवित्र जागो म्हणून लोक मानता, भावार्थान मानता, देखून ताका एक बासिलिकेचो मान दिलो. मुंबय भशेन जाल्यार बँड्रा सायबिणीची इगर्ज आसा, जेजुइतांनी बांदली, माउंट मेरी म्हूण. माउंट मेरी थंय लोक येतात, भक्तीपणान मागतात. तिका बासिलिकाचेर एक मान आसा. तुमी हांगा विशय जाल्यार फिलोमिना थंय एक बासिलिका, तिका तो एक दर्जो दिल्लो आसा. अशें कितल्योश्यो बासिलिका वेलांकडी आसा, अश्यो कितल्योश्यो आसात भारतांत. रोमांतान तो थारता. खंयच्या विगारान थारोवंक जायना ही आतां आमची बासिलिका म्हणूंक जायना, खंयच्या बीस साहेबान म्हणूंक जायना ही आमची बासिलिका म्हणून ना, म्हणूंक जायना. ते अधिकृत थरान रोमान थावन पाप साहेब ताका मान्यता दिता आनी ताका ताजे उपरांत ताका बासिलिका. पूण ती मान्यता दिजे जाल्यार कंडिशन्स प्रक्रिया जावची खंयचे प्रश्न पडटे सांगलें न्ही हांगाच्या बीस साहेबान ती विनंती. बीस साहेबा कडेन
लोकांची विनंती आयला आसतली, विकारांची विनंती आयला आसतली. ताजे उपरांत दिसा म्हाका दिसता वय ह्या जाग्याक एक बासिलिका म्हूण मान दिवं येता. ताचेर ते अभ्यास करतात, स्टडी करतात. आनी एक विनंती रोमाक एक केस स्टडी म्हणून करून ते रोमाक धाडटात. ताचेर थंय तांच्यांनी आसतलें डिपार्टमेंट हेजे विशीं अभ्यास करूंक दिवंक जाय ना दिवंक जाय. आतां कशें कार्दिनाल कशें नेमतात. ओके. कार्दिनाल एक मानाचो ते बिस्पूच ते बिस्प. आतां आयल्या वर गोंयचो आमचो आर्च बिस्प ताका कार्दिनाल म्हणून नेमलो. ते कशें जाता तशें पापसाहेब शेवटी ठरयता. सो तशें आतां तुमी प्रारंभ केलें. पयलें इगर्जेचोन प्रारंभ जालें, मागीर कोपेलाचोन प्रारंभ जालें. बत्ती जाग्यार मुखार वचून वेताना आमी हाका आयल्याव खंयचे बासिलिकाक आयल्याव, कॅथेड्रलाक आयल्याव. आतां नेक्स्ट हांवें तुमचे लागीं विचारचें, आतां जाय तितली पुणशेतां म्हूण आसात. पुणशेत खंयचेय एक भक्तीक जागो एक पुणशेत म्हणून डिक्लेअर जायचे जाल्यार या पुणशेत म्हणून मानून घेवचे जाल्यार कितें गरजेचे विशय आसात फादर? म्हज्या भुरगेपणार, म्हज्या तरणाटपणार हांव 1970 इसवेंत म्हजे कॉलेजीचें शिकप समतच जेद्वित संस्थेन भितर सरलो. तितल्या वरेक हांवें हें पुणशेत म्हणलें उतरच आयकूंक ना. पूण म्हणलें उतर आसा आमचे कडेन. हें केल्यार बरें केल्यार आमकां पूण मेळटा तें आसलें. हें उतर पूण कन्नडांत पुण्य, इंग्लिशींत ग्रेस. ग्रेस तातूंतल्यान आयला. म्हणजे कन्नडांत पुण्यक्षेत्र आसलें. कोंकणींत आतां कांय वर्सां पासून चड करून मंगळूर आनी उडपी देसिजींनी पुणशेत जावं. बरें, आतां ताजे विशीं म्हजें चिंतप आनी म्हजें चिंतप स्पश्ट आसा आनी खर आसा हें तुमकां हांव सांगता. पुणशेत म्हणजे त्या जाग्यार गेल्यार तुका पूण मेळटा म्हणून. इगर्ज मातेचें चिंतप कितें आसा, तूं इगर्जेक वेताय, मागणें करताय, थंय तुका पूण मेळटा. नाजाल्यार तूं इगर्जेक कित्याक वेताय? देवाचो शिराप पडूंक इगर्जे वताय ना. तुका देवाचें बरेंपण, देवाची कृपा मेळाची आनी एक आमी समुदाय मेळून म्हळ्यार सांगाता मेळून मागणें करता. त्या मागण्यांक चड बळ आसा देखून आमी इगर्जेक वेता. पूण इगर्जेक गेल्ल्यानी म्हाका बरेंपण मेळटा, पूण मेळटा. पुणशेतांतूच पूण मेळटा न्हय हें पयलें म्हजें चिंतप. कित्याक देवाक समर्पीत जाल्लो जागो इगर्ज, थंय पूण दिवचें कोणें? पूण देवान दिवचें. म्हाका पुनाचेर अधिकार ना. म्हजेर म्हणूंक जायना हांव 4 वाती पेटयता, म्हाका पूण दी, हांव तुज्या विका इतले पयशे घालता, म्हाका दी. देव आंगडीकार न्हय हांवें मागलें दिवंक. पूण ग्रेस म्हणजे इट्स अ फ्री गिफ्ट. देणें तें देवान दिवचें. म्हाका तें फावो ना पूण देव फावो करता. एक जालें. आतां पुणशेता कडेन आमी वचुया. आतां आमी अत्तूरचो घेवया सान लॉरेन्साची. कितलेशा वर्सां पासून तेन्ना मंगळूर देशीजच नासली. गोंयच्या आर्च देशीजी खाला तो जागो आसलो. गोंयचे पाद्री येवन हांगा सेवा करताले. सांत लॉरेन्साक भेटयल्लो तो जागो. ते पुणशेत म्हणच्या पयलींच लोकान तो जागो पवित्र म्हूण मानून घेतला. तांकां मागले उपकार मेळ्ळे खंय. पण तेन्ना हांवें तुमकां सांगला बरी सांत लॉरेन्सान करचें न्हय. सांत लॉरेन्सा कडेन मागतच सांत लॉरेन्स देवा कडेन मागता आनी तें मेळटा. करचें सगळें देवान. सांत लॉरेन्सा द्वारे जमेत थंयसर. लोकांनी इतलीं वर्सां तें बांदून घेतलें देखून पवित्र जागो जाल्ल्यान आमचे धर्मसभेन वा पवित्र सभा म्हणा, हांव धर्मसभा उतर चड प्रिफर करता. कित्याक कन्नडांत सुद्दां धर्मसभे, मराठींत सुद्दां धर्मसभा. कोंकणीन कित्याक ना तें पवित्र सभा केला. पूण म्हाका योग्य उतर दिसता इगर्जेक. आतां आमी इगर्ज माता म्हणटले हांव. आसूं दी, तुमी धर्मसभा म्हणा, पवित्र सभा म्हणा, पवित्र सभा ठरयता. ताचे अधिकार म्हळ्यार बीस साहेब एके देशीचो वडील
ताणें ताका तो अधिकार आसा ठरोवचो. म्हळ्यार तो आनी ताचे मागीर ताका बुद्धी कन्सल्टर ते सकट आसात तांकां घेवन तो मागीर थारयता हे आमचे देशीचे पुणशेत. आमच्या कथोलीक धर्मांत आमकां वडील आसात, धार्मीक वडील आसात. धार्मीक वडील पळया एकदम हाका दियाकोन, ताचे उपरांत येता काचितोर, वय विकार, मागीर येता डिनरी विगारवार. विगारवार येता. मागीर आमकां आसा विगार जेराल, बिसाहेब आसा, कार्दिनाल आसात, बापसाहेब आसा. अशें आमकां एक अधिकारीक वर्ग आसा. पण खंयच्यो गजाली कोणें ठरवत, कोणें ठरोवंक जायना, त्या त्या वर्गाचे मात ठरवत. खंयच्या बिस्पान आपणाक कार्दिनाल म्हणूं जाताय जायना, जायना. खंयच्या बिस्पान हांव तो आर्चबिस्प म्हणूंक जाताय जायना. पूण खंयचीय एक पुणशेत म्हणूंक जायना. पूण आतां कितें जालां, गरजो बांदल्यो आनी मागीर वसता राखण्याचेर. हांगा पुणशेताचें हें आसा, वार्शीक आमची परब आसा. कोणें ठरयलें तें देवाक खबर. सांत लॉरेन्साचें कारकण पुणशेत हांव बांदून घेता. सांत लॉरेन्साचे आनी एक कडेन बांदला, थंय कितें संबंद आसा सांत लॉरेन्साक आनी हाका लोकांनी बांदले तें. सो तशें आसा वय. आतां पुणशेत म्हूण सांगल्यार एक इतिहास आसा जे लोकांनी ते बांदून घेवचे आनी ते लोकां थावन येवंक जाय. सोडल्यार खंयचे एक मजा या तुमच्यान ते वचून एक हांव एक जायना. डिक्लेअर करता म्हूण सांगल्यार जायना. ताका एक प्रक्रिया आसा. गोंयांत बासिलिका, बोंदिची बासिलिका, कित्याक ते रेलीक आसा देखून लोक येता बांदून घेतली. वेलांकणीचे ताका एक इतिहास आसा. सायबीण तेका दूद विकपी भुरग्यां दिश्टी पडली, ताका कितल्या वर्सांचो एक इतिहास आसा. ताचे उपरांत इकडच्यान एक डिक्लेअर केलें ही एक बासिलिका वय पवित्र जागो म्हणून. सो तशें ह्या विशयांत उलयतना म्हाका आनी एक विशय तुमचे लागीं डिस्कस करूंक म्हाका एक परती आशा जाता. कित्याक म्हळ्यार सडावत पुणशेताक आनी एक अविभाज्य अंग कितें म्हूण सांगल्यार एक तेंसावां, ते सोडल्या उपरांत आनी एक आंगवणें. हे आंगवण्याच्या विशयांत आमचे मदें एक चूक समजणी आसा म्हणून सांगच्यात कांयच दुबाव ना म्हणटा हांव. कित्याक म्हळ्यार आमी आंगवण करचे, हांवें तशें जाल्यार तुका वाती पेटयता, अशें जाल्यार हांव म्हजो हात दूख आसा हाताचें एक रुपणें करून घालता, मागीर म्हाका भुरगें जाल्यार भांगराचे भुरग्याचें एक काल्यान ताका रुपणें नाजाल्यार एक पाळणें करून दिता. असली एक मेंटेलिटी आमचे मदें आसा. ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात? हाचे विशयान म्हाका जाय तें सांगूंक आसा. हांव म्हणटा आंगवणो करची गरज ना आनी करूं न्हय. कित्याक आंगवणो करता तो मनीस देवाक आंगडीगार करता. आंगड तुमी जाणा ट्रेडींग. हांव थंय वेतां आंगडीत, ताका म्हणटा 5 किलो तांदूळ दी, 1 किलो साखर दी, 1/2 किलो चायेचो पिठो दी, आनी 2 किलो पियाव दी, बटाटे दी, आनी सकट म्हाका जाय जाल्यार हांव सांगता. मागीर आंगडीगार सकट लिस्ट करता आनी इतले पयशे जाले म्हणटा हांव पयशे दिता. हांवें पयशे दिल्यार आंगडकार जाणा हांव पयशे दिता म्हणून, देखून तो म्हाका दिता न्ही. जर हांव ताका पयशे दिना दुसरे फावटी तो म्हाका दिताय, तो म्हणटा पयलींचे पयशे दी आनी मागीर व्हर म्हणटा न्ही. खंडीत देव आंगडीकार न्हय. हांवें मागलें दिवंक. आमी जेन्ना आंगवण करता आमी कितें करता, म्हजे दुवेक बरी एक सैरीक लागल्यार हांव तुका एक मीस भेटयता. सैनीक म्हणून तेन्ना कितें करताय, मीस भेटोवचें तुवें मेळ्ळ्यार मात्र की देवाक आमी सदांच वाखाणूंक जाय, सुखांत आनी दुखांत. जायते फावटी हांव म्हणटा आमचे कॅरिझमॅटीक अशें म्हाका आनी कितें उलोवचें तें सोडा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बरें आसतना मात्र फाल्यां म्हजो एक्सिडेंट जाता, म्हज्या घरांत म्हजो बापूय मरता, कितें पिडाशेण येता, तेन्ना हांव देवाक हालेलुया देवाक अर्ग म्हणटा, तेन्ना म्हजें खरें भक्तीपण दिसता देवाक. खंडीत सो. बायबलांत जोबाची काणी आसा, ताचेर आकांत आयलो, ताची भुरगीं सकट मेली, ताचें आस्पदीक गेलें, तो देवाचेर रागार जावना. ताणें म्हणलें देवान दिलें तें देवान व्हेलें.
जॉब आमकां एक नवो न्हू, हें आमी करूंक तयार आसा, आका त्या वेळार हालेलुया म्हणूंक तयार आसा, हात उबारून तेन्ना तूं खरो जेजूचो पाटला दोरा म्हणटा. आमी हालेलुया म्हणचे बेश्टे दाडयो पेटोवन आमकां जाय तेन्ना मात्र पूण आंगवण्यो करच्योच न्ही हांव म्हणटा. तुका कितें जाय तूं माग देवा लागीं, बाबा तान माग. ना तुवें केल्यार हांव वाती पेटयता. कित्याक? वय ते सांगचे म्हाका परिक्षेंत पास केल्यार तुका 9 वाती दिता, पास करिनातल्यार तुका 9 वाती वात्यो ना म्हणटा म्हण. पूण फादर आनी एक विशय ह्या आंगवण्याच्या विशयांत हांवें सांगचें. थोड्यांनी सांगलें आयकलां, हांवें 4 वर्सां पयलीं आंगवण केल्ली, ह्या जाग्यार वेता म्हण. हांवें 5 वर्सां पयलीं आंगवण केल्लें, हें दिता म्हण, अशें करता म्हण. हांवें तें करूं ना. त्या देखून म्हाका आतां मस्त पाड जाता की काल भिरांत एक बेश्टवणी, तशें पुराय एक मेंटेलिटी आसता लोकांची. ह्या विशयांत तुमी कितें म्हणटात? पळयार, आमचो देव ते शिक्षा दिवंक राखून आसलो पुलीसमन न्ही. पयलें सुद्दां हांवें म्हणलें आंगवण्यो करच्यो सारकें न्ही. चिंत तुवें केलें, तुवें आंगवण केली तर तुवें तें पाळून, कित्याक तुवें उतर दिल्लें. तें गोरवांक दावे, मनशाक उतर अशें आमी म्हणटा. तुवें तें पाळूंक जाय, कित्याक तुवें उतर दिल्लें. देवान तुका सांगूं ना, पूण तीन कसल्याय कारणाक लागून तुका तें पाळूंक जायना. आनी एके फावटी तुवें पिशेपणान एक आंगवण केली आसतली, गडेची आंगवण केली, हांव पवित्र जाग्याक भेट दिता. आतां थंय वचूंक जायना, ताणी थंय आतां ट्युरिस्टांक सोडिनात, म्हाका वचूंक जायना. म्हजे कडेन आतां बेश्टी तितली आर्थीक परिस्थिती ना, हांव लुकसाण जालें, बिजनेस गेलें, आतां म्हाका म्हजे कडेन पोटाकच जेवण मेळचें कश्टाचें जालां. आनी इस्रायलाक कसो हांव येतलो? तें देवाक समजता. तूं देवा कडेन माग, एक बक्षाणें माग, सायबा हांवें एक चूक केली, आतां तूं म्हाका बक्षीस सायबा म्हूण. देव बक्षिता आनी देव काकूळदार, हें पयलें आमी समजूंक जाय. आंगवण्याक आमच्या जिवितांत अर्थच ना म्हणटा, जागोच ना. फादर, ह्याच विशयांत आमी मुंदरसून वेतना आनी एक संगत तुमचे सांगाता इल्लीशी वांटून घेवया म्हूण म्हाका भोगता. आतां सडावत भक्तीपणांत प्रमुख वांटो जावन लोकांनी वांटेरी जावचें, नवें नासल्यार लोकांनी येवचें. पूण नवें सांगाता मीसय आसता, पूण केवल मीस म्हूण आसल्यार लोकांनी येवच्या विशयांत आनी नव्यानाक लोकांना एटेंड जावच्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें? जेजून आमकां कितें सांगलें निमाण्या जेवणार, ताच्या निमाण्या, हें म्हज्या उगडासा खरात. जेजूच्या मिसांत आमी वांटो घेता. पाद्री आनी लोक सांगाता मेळून मीस भेटयतात. आतां आमी मीस सांगना आनी मीस आयकना. आदी आमी म्हणटाले पाद्रीन मीस सांगलें गे, आनी आमी मीस आयकलें अशें म्हणटाले. आतां वातिकान दुसरे सभे उपरांत आमची उलोवची रीत बदलला. मीस भेटोवचें, आयकुचें न्ही आनी सांगचें न्ही, तें आसूं जालें. मिसाक पयलो जागो मेळूंक जाय, कित्याक ताचे प्रासांनी वर्तें दुसरें मागणें ना. कित्याक तें जेजूच्या मिसांत आमी वांटो घेता. जेजूच्या नव्यानात आमी वांटो घेना. जेजू नवें सुरू करूंक ना. जेजूनच म्हणलें हें म्हज्या उगडासां करात. पयलें वय आयताराचें मीस आसतालें आनी मागीर सदांचें मीस मागीर सुरवात जाली. ही मिसाची सुरवात. जेजून कितें आतांच्या बरें मीस भेटोंक ना. ताचें मीस, ताचें जिवीतच मीस आसलें. जेवणार ताणें उंडो घेतलो आनी वायन घेवन म्हणलें ही म्हजी कूड, हें म्हजें रगत, हें म्हणलें. आनी ताचे मिसाचें क्लायमॅक्स म्हणटा पळय, तेंची जाली खुर्सार. आपले जिविताचो त्याग ताणें केलो. तें जेजूचें मीस. तो उगडास आमी करता आनी तातूंत आमी वांटेली जाता. म्हणटच मिसाक पयलो आनी वयलो जागो. खंयच्याय कारणाक मागीर ही नोवेना म्हणलें एक एपेंडिक्स म्हणटा ताका, कुशीन लायलें. सांतांचे मंगळारा चडशे थोडे कडेन सांतांचे नोवेन आसता, शेनवारा सायबिणीचें नोवेन आसता, आनी खंयच्या दिसांनी खंयच्या सांताचें आसूं येता. हांव म्हणटा नोवेनांतच म्हूण येवचो लोक आसा पळय, तांकां मिसाचो अर्थ समजूंक ना. आतां हांव तांकां विचारूंक सोदतां, हांव जर बिगाड जालो तांकां सांगता आसलो, हो विचार
7 2 असा पळया तो तुमचो, तो मंगळारा मात्र तुमचे मागणे आयकता. सोमारा येवन तुमी मागल्यार आयकना. म्हजे मागणे तो सदां आयकता. म्हजी एक वस्त सांडल्यार हांव 7 2 कडेन मागता, सायबा दाखोवन दी खंय पडला म्हणून, आनी मागीर ती म्हाका मेळटा आनी मेळ्ळा. तो मंगळारचो दीस म्हणून ना, सायबीन फकत शेनवारा मात्र तुमचे मागणे आयकता, हरशीं ती आयकना. तर ती आमची मोगाळ आवय कशी तर. खंयचेय दीस तूं नव्यान करता ती बरी गजाल, हांव ना म्हणना. पूण ते मंगळारच 7 2 नव्यान जावंक जाय म्हूण लोक मागीर तो मिसाच्या मोगान येना थंय, तो नव्यानाच्या मोगान येता पळय. करेक्ट पावल, सारकें. नव्यानाच्या मोगान येता तो. पट्ट्यान तूं देवाक जावं 7 2 आंगडीगार करताय, इतलेंच. म्हणटच मिसाक आनी नव्यानाक संबंद ना. एक मीस आमकां गरजेचें, मीस आमकां गरजेचें. आनी ते मीस आनी नव्यान सांगात कित्याक दवरलां? मीसच दवरल्यार मिसाक लोक येना. फकत नव्यान दवरला म्हाका दिसता लोक येता. फकत तुमी 7 2 नव्यान दवरले मंगळारा लोक येतलोच, कित्याक तांकां सांत जेजू उपरांत 7 2 व्हडलो. जेजू उपरांत सायबीण माय व्हडली. पळय आतां खंय आमचें चिंतप? आमच्या जिवितांत पयलो जागो आनी वयलो जागो सदसीम त्रिंदादीक दिवूं जाय आमी. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. आमी पुताक चड आमचें केंद्र करता, कित्याक जेजू मनीस जालो आनी जेजूच म्हणला, कोण म्हाका वळखता तो बापाक वळखता, कोण म्हाका बांदून घेता तो म्हाका धाडलेल्या बापाक बांदून घेता. आनी पवित्र आत्मो हांवें शिकयल्या परस वेगळें शिकोवचो ना, तो तुमकां आनी चड गुंडायर शिकयतलो. तांचे मदें संबंद आसा. देखून आमी पळय एक सांता क्रुसीचे कुरवेन काडटा, नाजाल्यार बापाची आनी पुताची आमी मागण्याची सुरवात पळय करता. देवाच्या नांवान आमी सायबीणमायच्या नांवान मागण्याची सुरवात करिना. आमी खंयच्या सांताच्या नांवान मागण्याची सुरवात करिना. वय मू वय पावल. तर सांतीसीम त्रिंदादीक पयलो मान आनी मिसांत वो आमी दिता हो मान. जालें. मागीर आमचो मान वता सायबिणीक, कित्याक ती जेजूची आवय. पूण ती आमच्या भशेन मनीस, ती देवी न्हय, ती आवय आमचे बरी. पूण ती जेजून आमकां आमची आवय करून दिल्ल्यान आमी तिका मान दिता. ताचे उपरांत दिता आमकां सांत आनी सांतिणी. कळ्ळें वय? वय. आनी आमची आवय पळय जर सर्गार आसात ती सांत सांतिणी, पूण ताका फकत कोणें डिक्लेअर करूं ना. सर्गार आसा ती सगळीं सांत सांतिणींच, सर्टिफिकेट दिवं ना. इतलेंच. पूण म्हजी आवय म्हाका कितली मोगाची जाल्यार तिका हांवें देवाक दिवचो मान दिवंक जायना. नोवेना करतना आमी कितें करता? नोवेना खातीर त्या दिसाच मिसा घेवची मनशां कितें करतात? देवाक जेजूक पयलो जागो दिवचे सुवातेर कोणाचें नोवेन आसा ताका तो दिता. वय पावल, भोव अपुर्बायेन तुमी आज एक विशेष रितीर आमच्या सर्वीक्षकांक एक आत्मीक जाणवाय दिली. ह्या कारणा खातीर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार आमी आरंभ केलें पवित्र जाग्यांत आनी थंय मुन धरून आयले आमचे पैण निमाणें. जर तर हांगासर आयले आमी कोणाक आमचो भावार्थ कोणाक मान दिजे, एका निजा देवाक मान दिजे, सांतसीम त्रियेक देवाक आमी मान दिजे म्हणल्या एका पावंडार आमचे संवाद हांगास म्हणसर आयले. येदोळ पर्यंत आमचे विक्षक ह्या संवादांत वांटेले जावन आसात. निमाणें ह्या संवादांत वांटेले जाल्ल्या विक्षकांक तुमचो एक संदेश. संदेश वेगळो कांय ना, हांवें सांगलेंच आसा. पवित्र जागो म्हणल्यार देव मंदीर मात्र न्हय, आमी मंदीर. देव मंदीर सांत पावलो म्हणटा आमी, हर एक मनशां आमी देव मंदीर. आमी पवित्र जावंक जाय. आमचें जिवीत पवित्र जावंक जाय तर आमच्या जिवितांत जेजूक सांतसीम त्रिंदादीक पयलो जागो आसूंक जाय. उरल्याक मागीर आनी जेजूची शिकवण आमकां मार्गदर्शक जावंक जाय. आनी कोणें सांगल्यो गजाली न्हय. सांगलें खंय हातार कुंगार घेवन वचो, तो जिबेरच घेवंक जाय. आमकां इतिहासच कळीत ना. इगर मातेच्या जेजून उंडो कितें तुज्या तोंडांत तुका खावयलो, वो तो
ताणें वांटलो आनी खायात म्हणलें न्ही, आनी कितले शेतामानापर्यंत लोकांना हातारच घेतला. थंय खंय सायबीण दिश्टी पडली आनी सायबिणीन सांगलें हातार घेवन वचो. आनी सायबिणीन कसो घेतलो तर तो कॉन्सेक्रेट केल्लो उंडो आपोस्तालांनी तिणें कसो घेतलो हातार घेवंक ना. पण आमी समजून येना, पण आमी घेता उंड्याक न्ही, आमी घेता जेजूक. आनी जेजूक हांव म्हज्या हातांनी घेता. हे भाग म्हाका फावो ना, केदे व्हडले भाग म्हाका जेजून फावो केला. सर्गा संवसाराचेर आसतनाक म्हज्या सोडोणदाराक हांवें म्हज्या हातांनी घेवंक. हांव अशें सांगूं सोदिना तुका जिबेर जाय हांव जिबेर दितां, पूण अशें म्हणनाका तर हातार घेतली पातकी आनी जिबेर घेतली भाग्यवत म्हणून. जिबेन केल्ली पातकां चड की हातान केल्ली पातकां चड. जिबेन कितली आमी पातकां करता. देखून हें पळय आमचें चित्त आसा पळया, हें आमी बदलूंक जाय. आमी इल्लेशे आमच्या धर्माचो अभ्यास करी, इतिहास कशें हो बदल जालो, कितें जालें, आनी तशें केल्यार मात्र आमचो भावार्थ घट जाता. ना जाल्यार परत्यान आदल्या आमच्या ह्या एपिसोडांत हांवें सांगलां खडपाचेर आमची बुन्याद ना. जे मेरेन आमची बुन्याद खडपाचेर ना, रेंवेचेर आसा, ते आमचें जिवीत चड काळ उरना, ते मेरेन घुस्पाता. असल्याच गजाली ते घुस्पोवचें न्हय. जेजूचेर बाबार दवरून आमी घट जावया, बळवंत जावया, इतलोच म्हजो संदेश. थँक्यू फादर. देव बरें करूं. मोगाच्या विक्षकांनो, विशेष रितीचे एक कार्यक्रम येदोळ पर्यंत आमच्या चॅनलाचेर ते प्रसार जावंक नासले, पूण फाटल्या थोड्या आंकड्यांनी एक विशेष प्रयत्न आमी करता. आनी ह्या विशेष प्रयत्नांत मानादीक दोतोर प्रतापानंद नाईक आमचे सगळी पयशिल्ल्या गोंयांत रावन आज दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या ह्या स्टुडियोंत आमचे संगी ते आसात. देखून सर्व आमच्या विक्षकाच्या नावे आनी तशेंच दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या सर शिपादेच्या नावे आमी फादर प्रतापानंद नाईक तुमकां देव बरें करूं. काय देव बरें करूं. फिरत मोगाचें वो आपुरबायेचे कार्यक्रम हांगासर सोंपन आयले. हे कार्यक्रम तुमकां निजाकी बरें लागलें तर खंडीत जावन हेरां संगी ते वांटून घेया. एक लायक ह्या कार्यक्रमाक दिवया आनी तशेंच तुमचो मोगाचो एक संदेश आमचे संगी वांटून घेवया. आनी तशें मुखले आमचे कार्यक्रम आरंभ जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो सांगात अशेंच आसूं दी, आमचो मोग अशेंच आसूं दी. देव बरें करूं. दिव्यवाणी